मिंगेल जाकोब कार्मो लुईस फेर्नांडीस. हे थोडे जाणांक खबर नासले आसतले. 1973 वर्सा चूक हांवें आदारली ह्या रोझेरियो डायस हाच्या तियात्रान ताणें आपली तियात्राची यात्रा सुरू केली. ताणें अजून पर्यंत 60 आनी 64 तियात्र बरोवन दिग्दर्शीत केल्या. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांग येता. माचेर आसलेले सगळे जे एनिवर्सरी घडोवन हाडपी चेअरमॅन बाब तोमासीन, तियात्र अकॅडमीचो वायस प्रेसिडेंट विलियम, मेंबर सेक्रेटरी रॉड्रिक बाब, आमचो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हाचो मेंबर सेक्रेटरी कार्लोस आनी सगळे आयज सत्कार करपी इश्टानो. हो पोडियम मातसो लांब जाता, मातसो मोठो जाता. इश्टानो, ह्या भाग म्हाका फावो जाले आयज ह्या महान कलाकाराचो सत्कार करपाक, म्हज्या हातांतल्यान तांचो भोवमान करपाक. म्हज्याहून खूब सिनियर कलाकार आसात आनी तांचो भोवमान एक ज्युनियर कलाकार करता. इश्टानो, तियात्रीसपण हें आमकां एक देणें. हें सगळ्यांकूच मेळोंक ना. काल जेन्ना म्हजें तियात्र 350 जातालें तेन्ना चीफ गेस्ट आमचो फादर वालेरियन आसलो आनी ताणें म्हाका जाणीव करून दिलें की तियात्रिस्ट एक पाद्रीहून वयर उरता म्हणून. ताणें सांगलें, पाद्री सेर्मांव एकूच सांगता ह्या आयताराक, पूण प्रिस्ट जेकबान 350 फावटी पाद्री हो सेर्मांव सांगलो आनी 350 फावटी लोकांनी आयकलो. काय ते म्हणल्यार भाग आमकां तियात्रिस्तांक, पाद्रींनी पासून आमकां तियात्रिस्तांक तांच्याहून वयर दवरल्या. तर आमची जबाबदारी हो आमकां मान दिला तो बरे तरेन ही कला दाखोवपाक, मान आनीक रस्पेदान हो आमचो पाग फुलोवपाक. इश्टानो, तियात्रिस्ट जायते जाले, जायते आसात आनी जायते जावन गेले. थोडे कलाकार आसात तांकां संदी मेळोंक ना. थोड्यांनी आवय बापायनी जांकां आवड आसा तांकां फुडें वचोंक दिवंक ना. आयज हांव एंड्रूची आवयक मान मागयता. तिच्या लागीं चलो घडना, तिका आमी सांगलें की सकल हाडून दिता, ती म्हणूंक लागली ना, आपणा पालकार येवपाक जाय. हे मायचें काळीज पळय केदें. जे मायन पुताक कोंकणी तियात्राक भेटयलो तो आयज ना, पूण तो मान घेवपाक स्वता आवय येयली. म्हजी परबी तुका आनीक मान मागयता ह्या तुज्या वावराक लागून. इश्टानो, आतां तियात्रिस्पणूच उरोंक ना. हांव सदांच म्हणटा, आवड आसा तियात्रान काम करपाचें, बरो कलाकार कांतार करूंक जाता जाल्यार फुडें यो, तियात्रांत यो. आनी तियात्रिस्ट म्हणल्यार तियात्रिस्ट आतां ना. आतां तियात्रिस्ट जर तर पासार जाता, हय हो तो तियात्रिस्ट. लोकांचो आवाज बदलला. पयलीं म्हणटाले पळय प्रिन्स जेकब, आतां ना, आतां प्रिन्स जेकब. सो मान मेळून घेवपाक आमच्या आदल्या कलाकारांनी खूब योगदान दिलें आनी तांच्या फाटल्यान जे आमी आयले, आमी हे फुडें व्हेले. आतां आमच्या फाटल्यान जे येतात तांणी फुडें व्हरोंक जाय. हांव सदांच म्हणटा, हांव आनीक तियात्र कितलीं वर्सां करतलो. हांवें केलें, खूब केलें, भरपूर केलें. सो म्हज्या फाटल्यान कोण येता ताका हांवें रस्तो सोडूंक जाय. बाबा यो, फुडें यो. आमी केलें. तर ही तियात्रिस्तां मदीं एक इच्छा आसूंक जाय, फाटल्यान कोण येता ताका हाताक धरून ताका फुडें हाडपाक. सदांच म्हणटा, एका कलाकारान दुसऱ्याच्या पावलांनी चलोंक जायना, चलचें न्हय. कारण तूं कलाकार दुसऱ्याच्या पावलां तुजें पावल घातलें, तुजें पावल दिसचेंच ना. एक कलाकार स्वता आपले नवे पावल मार, गोड आनी फाटल्यान वळोन कोणूय तरी पळयतलो, अरे
हें पावल कोणाची वो एका कलाकाराचो हेतू आसपाक जाय 100 वर्सां तियात्राक जाली म्हाका संदी मेवली आमचे मालगोडे तियात्रिस्तां बरोबर भाग घेवपाक हांव आनी म्हजो भाव आमी भाग घेतलेलो आनी तो एक दीस अजून पासून म्हज्यान विसरूंक जायना ब्रिटन सगळे कलाकार कितले उमेदीन आमी तो प्रोग्राम केलो ताची व्हिडिओ सीडी काडली पूण नशीब आमचें ती व्हिडिओ सीडी आयज पासून मेवना कला अकॅडमीन केलेले हांव तियात्र अकॅडमीचो प्रेसिडेंट आसा तेन्ना हांवें लेटर पासून केली की ती सीडी आमकां तियात्र अकॅडमीक दिवची पूण ताचो रिप्लाय आयज पासून येवंक ना म्हाका दिसना आयज पासून आयला जाल्यार ती सीडी सांडली वो सांडयली हो मोठो प्रश्न पूण कांय नजो तियात्र सांडोक ना 125 वर्सां जाली आनीक 125 वर्सां तरी तियात्र उरतलो कारण ह्या तियात्राक आमकां आतां सरकार कितें आदार दिता जाय पूण 125 वर्सांक हो तियात्राक आदार मेळोंक ना तो लोकांक आदार दिलो आनी ह्या लोकांच्या आदारान आयज तियात्र 125 वर्सां जालो इश्टानो म्हाका दिसता तियात्रिस्तां मदें आनी सरकारा मदें गॅप पडलेली आसा आमचो मेळावो केन्नाच जायना सरकाराक दिसता आपूण व्हडलो तियात्रिस्तांक दिसता आपूण व्हडलो सो म्हाका दिसता खंय तरी आमचो एक मेळावो जावपाक जाय आमचे जे त्रास आसात आमचे जे दूख आसा ते सरकाराक सांगूंक मेळोंक जाय आनी सरकारानूय आयकून घेवपाक जाय तेन्नाच सरकार आनी तियात्रिस्तां मदें एकवट आसतलो आनी एक मोगाचो संबंद सो जातलो एक तियात्रिस्ट जालो म्हणटूच गॅमलिंग हांव गॅमलिंग खेळटा ते गॅमलिंग काडटानी बाडटानी वते पूण एक तियात्र सुरू करपाक म्हाका अडेज ते 3 लाख खर्च आसा तो अडेज तो 3 लाख हांव पयलो घालता तियात्र चल्लो जाल्यार ते आयले ना जाल्यार तेवूय गेले तर हें आमचें कोण नको जायते फावटी म्हणटात की तियात्र त्या स्टँडर्डार आजून पावंक ना हांव मानून घेता पूण हातूंत डिफिकल्टीज कसली आसात त्यो कोण पळयना एक तियात्र आमी करता जाल्यार दिसाक 3 शो जातले हे मनान धरून करतात वो 2 शो जातले ह्या कारणाक लागून तुज्यान फावो तो लायट इफेक्ट जावं स्टेज सेट जावं ते फावो ते दिवंक जायना आतां मराठी नाटकां गोंयांत येतात हांव मराठी नाटकां पळयता इंग्लीश शो पळयता सगळे पळयता ते आतां एकूच प्रयोग करतात आनी तांची तिकेट 400-500 रुपया आसता हाका लागून तांचो दर्जोय वयर वता तांकां फावो ते करूंक जाता आनीक आतां इश्टानो ह्या फुडें 25 वर्सां 125 वर्सांक आनीक एक प्रयोग करचो आसा सही रे सही हें नाटक हांवें कोंकणींतल्यान केलें म्हणजे एक इच्छा शेक्सपियराची प्ले एक कोंकणींतल्यान करूंक पळोवया हें सोपोन केन्ना बरें जातलें तें आनी म्हज्या जे डायरेक्टर आसात बरयणार आसात तांकां एक सुचोवणी मनशाक लिमीट आसता हांव जितलें बरयतां कितलें बरयतां ताका लिमीट आसता इट इज हाय टायम आमी एक रायटर दुसरो हाडलो म्हणून कांय ना दुसरे मराठी जावं बंगाली प्ले कोंकणींतल्यान ट्रान्सलेट करून आमच्या लोकांक दाखोवंक जाय कारण तांच्यो प्ले तांच्यो स्टोरीज 8वेच तरेच्यो आसतात आमी आमच्या लोकांक सरभोंवती कितें घडटा तें दाखोवंक जाय ना तर एका कलाकाराक तें पातप कारण आमी आमच्या आयकुप्याक आमच्या पळोवप्याक फुकट त्या तांतयाच्या कॉल्लान दवरतात कॉल्लांतले भायर सरोंक चान्स दिना जेन्ना हांवें हो प्रयोग केलो तेन्ना सगळे म्हणूंक लागले प्रिंस जेकबाची तकलेन कांय ना ताचे काबार ताचे लागीं कांय जायना तेका लागून ताणें नाटक हाडलें पूण हांवें आयज तें नाटक हाडलेलें आनी तियात्र केलेलें म्हणून आयज पासून कोणूय म्हाका मानान वळखीता आयज बॉम्बे पासून गेलो जाल्यार तियात्राक जें हांवें नाटक केल्लें त्या नाटकाक स्वता कलाकार येयल्ले जे सही रे सही नाचतात आनी तांणी सुद्दां म्हटलेलें की आमच्या परस तुमचो तियात्र बरो जाला म्हणून कारण आमच्या तियात्रांत कांतारां आसतात कॉमेडी सगळे आसतात
तर इश्टानो हांव चड वेळ घेना. आयज 125 वर्सांत तुमचो सन्मान जाला, इतल्यान काबार जावंक ना. आतां तुमची जबाबदारी आनीक वाडल्या. हें घेवन घरा लागीं व्हरून दवरून फायदो ना. कलाकाराचें जिवीत इतल्यान काबार जायना. खूब शिकचें आसता आमकां. फाल्यां मोत्ता म्हटल्यार आयज पासून शिकप जाता. शिकप हें केन्नाच काबार जायना आनी केन्नाच मनान दवरिनाकात. आपूण एक व्हडलो कलाकार, 125 वर्सां जालीं, आपलो सन्मान जालो, आपलें सोंपलें म्हणून ना. आयज परतून पोट तिडकेन नव्यान तुमची सुरवात जाता. सगळें तुमकां काळजांतान देव बरें करूं. प्रिन्स जेकब, तुम्ही एकदम मोलादीक मुद्दो मांडलो, सांगून की मरणाच्या वेळार पासून आमी शिकोंक जाय. हे सगळ्या मनशाक लागू जाता, पूण अदीक करून आमच्या कलाकारांक, कित्याक आमी सदांच शिकपाचे वाटेर आसता. ह्या तुज्या विचाराक आनी हेर विचारांकूय देव बरें करूं.